ह्या वर्साक आमचे गुढीपाडव्याचे सत्यनारायणाचे पुजेक 50 वर्सां जातात आणि 50 वर्सां जातात ते निमतान आमी हे बाकीची कामां कितें उरलेली आसा तशेंच हे देवस्थानाची श्रीकृष्णाची मुर्ती स्थापना तशेंच गणपतीची मुर्तीची स्थापना मारुतीची स्थापना मुर्तीची स्थापना दुर्गा देवीची मुर्तीची स्थापना राखणदाराची मुर्तीची स्थापना ही आमी मे म्हयन्याक 13 तारखेक करतले। तसोच हो आमचो उत्सव गुढीपाडव्याक वार्षिक चालू आसता। खूब भाविक हांगा येता आणि ह्या भाविकाचे रुपानच आमचे हे देऊळ आणि बाकीची सगळी कामां त्यांच्या आधारानच सगळी हांगा मुखार चल्लेली आसा। आणि हांव ह्या देवस्थानाचो एक मेंबर कसो आणि एक म्हाजनाच्या एक रुपान सगळ्या भाविकांकडे मागता असो तुम्ही आधार केल्लो आसा तशें जे बाकीची कामां उरलेली आसा ती कामां करपाक तुम्ही आमकां आधार दिवचो। उरलेली आसा ती सगळी पेंडिंग थोडीशी तुम्ही आधार दिल्लोच आसा तर पण आनी थोडो आधार दिलो जाल्यार सगळें काम कंप्लीट जातलें। मंडपाचें आनी एक दीपस्तंभ एक उरलेलो आसा तेंय कंप्लीट जातलें। म्हाका दिसता आनी देवस्थानाच्या वटेन सगळ्यांक हांव म्हणटा तुम्ही आधार करून आमकां हे देवस्थान बरें जागृत देवस्थान कशें दाखोवन दितले। तशेंच हांवें म्हणलां तशेंच हे सत्यनारायण पुजेची 50 वर्सां जाता त्या निमित्तान 3 दीस आमचो महाप्रसाद आसा। आयज आसतले नाटक आणि फाल्यां आसतलो ऑर्केस्ट्रा तशेंच आमचे स्थापनेक 13 मेक तेन्नाय आसतलो महाप्रसाद 3 दीस आणि नाटक। तर सगळे भाविकांक मागता तुम्ही बडा दबाज्यान आणि उमेदीन हांगा येवचे दर्शन घेवचे आणि महाप्रसादाचो लाभ घेवचो। आमचो अशी इतिहास हा देवस्थानाचो जसे आमचे पूर्वज हांगसर आशिल्ले तेन्ना हांगसर दुर्गा देवीचें मंदिर आशिल्लें नागेशाचें मंदिर आशिल्लें जायतीं मंदिरां आशिल्लीं पूण त्या टायमार ते देवस्थानाची हें जाली आनी जशी आमचे पुर्वजांनी हो देडलो स्टार्ट केलो आनी कृष्णाची मुर्ती हांगा स्थापन केली तेन्ना आतां 1952 पयलो सर इतिहास आहा म्हणल्यार सारकी डेट आमकां 52 मेळटा 1952 म्हणल्यार आयज उणे 73 सुमार वर्सां मायज जाली। आनी अशें आसलें तशें सायबिणी पावलां आसलें हांगा वयर आमचे दोंगरा माथ्यार सायबिणीची पावलां गळ्याची पावलां आमचे पूर्व सांगताले देवूळ थंय आशिल्लें ती सायबीण जेन्ना पळय हांगसरल्यान थंय गेली थंय साकून वयर रेमेत दोंगरार स्थापन जाली अशें आमचे पुर्वज थोडे सांगताले। तेन्ना आमी सगळ्यांनी हांगसरल्या ग्रामस्थांनी असो विचार केलो आमी जेन्ना मागीर आमचे हे जाणटेले आमचे देवळां वचून प्रसाद घेतलो दुर्गे विशीं म्हणजे तिका आमी हांगासर अजून स्थान दिना। आतां आमी हांगा स्थान तेजें उबें करपाक सोदलां तेन्ना तिणें प्रसादाचें आमकां होकार दिलो आपल्याक हांगा स्थान दियात। जशें आमचो राखणदार हो आमकां केन्ना उलो मारता तेन्ना पावतालो तेन्ना ताका उलो मारून आमी हें कार्य सुरू केलें हांगा। आनी जेन्ना तेजी हांगा पयले हे दुसरी आमी तेजे दिवो लावन अशें वात पेटयताले मागीर प्रसादाचें तेजें हें करून आनी मंदीर बांदून घेतलें राखणदाराचें। आतां तेजी मे म्हयन्या 13 तारखेर स्थापना जावपाची आसा।